गोयचे पर्यटन खात्याचे मंत्री आनी अधिकारी कितली वर्सांच जाली फॉरेन टुरांचेर वतात, मात थंय वचून ते कितें शिकतात काय आनी हांगा येवन नेमके कितें दिवे लायतात म्हूण एक्टिविस्ट आवदा विएगसाचो प्रस्न. गोंयांत येवन बलात्कारा सारकेलीं कर्म करपी आरोपीचे गोंयच्या आदोगादांनी वकीलपत्र घेवचें न्ही म्हूण आवदान उलो मारला. We condemn the incident of Friday at Betalbati beach. We know that Goa is getting more and more unsafe for women and children. More and more unsafe for women and children, and something needs to be done about it. The tourism department has been sending people abroad for years. For years, the ministers go, the bureaucracy goes. Do they really understand what is tourism? Do they really know what they should do after coming back to Goa? Can we really see a qualitative change, or is there a tourism policy in place? In the absence of a tourism policy, this is bound to happen. This is bound to happen. Therefore, the tourism department has to put infrastructure in place if they are going to say that they want tourism as a second revenue for Goa. With due respect to the profession, the lawyers in Goa, the lawyers who practice in Goa should refuse to represent or defend these criminals, beast criminals. I call them beast human beings. Their lawyers should come from Indore and defend them. This is my contention. Lawyers should remember they have daughters, sisters, wives, mothers, girlfriends, friends. Would they like it if this was done to any of them? वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाची भलायकी जाग्यार आयली. उपचार आनी उपरांत रेस्ट घेवन उबो जाल्लो आमदार कार्लोस वास्को आदले भशेन कामाक लागलो. देवाचें दर्शन घेवन ताणें मुरगांव पालिकेंत 2 गजाली चालीक लायल्यो. बरोबर नगरसेवक आनी कार्यकर्ते आशिल्ले. Then I'll make my stand clear because our not an issue ubale एक फ्लायओवर मागीर फिश मार्केट इशू आसलो आनी एक इशू उपाय आम्ही क्लॅरिफाय करतो 2-3 दिवसांत. आमच्या MLAच्या हेल्पान आमकां फंड आमचे डायवर्ट जाल्लेले आसा आनी डायवर्ट जाल्ल्या कारणान आमच्या वास्को म्युनिसिपालिटी गाडयो नासलेल्यो कांयच. तेणी मेजर एफर्ट घेवन म्युनिसिपालिटी फंड डायवर्ट करून आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक लागून आमी गाडयो घेतलेल्यो आसा. आयज पयलीं आयज आमकां 4 ओपन ट्रक येयले, 2 झेनॉन येयल्ले आसा आनी 4 कंपॅक्टर येयल्या. आमच्या म्युनिसिपालिटीन गाडयोच ना दिल्यो. जवळ जवळ 17-18 वर्सां ओल्ड गाडयो चलून आमी म्युनिसिपालिटीन दीस काडटले. एक गाडी समज ब्रेकडावन जाले जाल्यार एक दीस फूल एक एरियान कचरो तोच उरतालो. सो आतां हेच्या फुडें आमकां कचऱ्याचो प्रॉब्लम जावचो ना, ताका लागून आमी ह्या गाडी हाडलेले आसा. कितलो कॉस्ट? जवळ जवळ 1 कोटी 1.5 कोटीच्या आसपास आसा. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.